Ephesians chapter 5 verse 21. क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक खालती जावन चला. Ephesians chapter 4 verse 2. सदांच ल्हानवीक बोळी आनी सोस्तीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणे तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. Deuteronomy chapter 28 verse 13. सरीसपर तुका मस्तक करतलो न्हय शिमटी. तूं सदांच वयर सरतलो आनी तूं कितेंच सकला देवचो न्हय. पूण एक शर्त हांव आज तुका दिता त्या सरीसपरा तुज्या देवाचे कायदे तूं सत्रायन पाळूंक ताका विधेय जावन चलूंक जाय. Deuteronomy chapter 28 verse 8. तुझ्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचे सरीसपर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरीसपर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सरीसपर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझ्या भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्राक तूं रीण दितलो पूण तूं कोणाय कडचे रीण घेवचो न्हय. John 14 verse 27. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. तुमी कणखरची सोडा, तुमी भियोवचे नाका. Zephaniah chapter 3 verse 17. सरीसपर तुजो देव तुजे मदें आसा, जय दितलो झुजारीतो. Acts of Apostles chapter 5 verse 3. तवळ पेद्रून ताका म्हळें, अनानिया, पवित्र आत्म्याचे हे परी ठोकोवन तुका मेळलेल्या जाग्याच्या मोलांतलो एक वणटो लिपोवन दवरिशे तुज्या काळजांत सैतानाक प्रवेशून तुवें कित्याक सोडलोय. Psalm chapter 91 verse 10. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारेची पिडा तुज्या तंबासुशी पावची ना. Psalm chapter 103 verse 3. सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता, तो तुझ्यो पिडा पयस करता. Proverbs chapter 1 verse 33. पूण जो कोण मुझे आयकता तो सुरक्षीत रावतलो. वायटा बिये नासतना तो समाधानांची येतलो. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तुम्ही देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कर नासा म्हूण तुम्ही नेणा.